बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. साक्रामेंतान रिपून रावलोल्या देवा, आमचो मोग आमचे ताय निवोना. आमचे ताय तो केन्नाच उणो जायना. हे सोत हे वेळार आमचे भितर घोट रिगूया. हेच करूंक तुमकां सगल्यांक हे वेळार ह्या पवित्र मंदिरान बुजूंक माये मोगाचो येवकार. विशय जुवांचे शुवर्तमान 16:60. John 6 chapter line 67. तुम्ही वचूंक सोदतात बी. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्याच नांवान. हांगा पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्ल्या आनी खरेंच जिवो जेजू उंड्या रुपान आमचे मोदें आजीर आसा ह्या पवित्र आल्तारार. ह्या वेळार पवित्र आल्तारार आजीर जाला आमच्या सर्वंडाराक सुमिया जेजू क्रिस्ताक आमी नमस्कार करता. सगळीं साश्टांगी पडून नमस्कार करुया. गीत गावया R31 पेज 193. Sacramentum Ralolium Mogacia Jesu. Sacramentum Ralolium Mogacia Jesu. Ulpaiaci Karsa Tuja Moga Bogo kami Tuka Sasnacha Sasna Ulpaiaci Karsa Tushat Moga Bogo kami Tuka Sasnacha Sasna Munsya Suiban Ailolia Devacha Putan Munsya Suiban Ailolia Devacha Putan Bosoy amka Tusha Jauna Mesan Sauchak Ami Kori Devachi
भुरगीं सोय आमकां तुज्या जेवणा मेसार जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं तुमेचेर देव लोल्या स्वर्गीच्या उण्या प्रितुमेचेर देव लोल्या स्वर्गीच्या उण्या उबार साबार गोटायेन तुझे ओस्कोद बोके लोले ओत्मे आमचे उबार साबार गोटायेन तुझे. प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो काळ पास्कांचो जावन आसा. म्हणटोच आमी नवी मनशां जावंक वावरूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जुवांची पयली चीट पयलो आवेस्वर नवी वळ. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोट्यापणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीकपण. सो देव आमचे सोबें सगळें बरेंपण दाखयता जाल्यार आमी जायते फावटी अस्कोताय येवन आमचें चिंतप, उलोवप, कोरन्यो बऱ्यो सदांकाल करूंक वावरूंक फावो. पूण जायते फावटी जाणा जावनूय पातकान पडल्या. देवा बापाचेर आनी पेल्याचेर अपमान केला. पेल्या सोबें आनी समुदायेन फावो तो मोग तो देवाचो वांटूंक चुकल्या. भोगोस आमकां म्हूण मागुया. आनी मनान काळजान दूख दवरता आनी काळजाचे कोलायेकतान देवा लागीं बोगसणें मागता. स्तोत्र 51 अशें म्हणटा, काकलूट सारा देवा म्हजी काकलूट कोर. बोव कोणवाल्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय. वोच मोगाळ देव, सर्वंडार आमचो जेजू क्रिस्त आमची सगळीं पातकां धुवून काडटा. पूण हांवें आनी आमा समेस्त भावां भयणांनी वळखून घेवची गरज आसता. तो पवित्र आत्म्याच्याच देण्यांनी बरोवन आमकां तें सुचयता आनी देव आदार दिता आमचीं पातकां वळखूंक. सो किरीत बोगसणें मागून गीत गावुया. R38.
तुझ्यातन जो प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेंत म्हजी तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेंत म्हजी तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कोर सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कोर सोडवणेचो पातकी रोशनी तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाक लागून उपयोन वांटाय देवीक जिवितान भरताय पातकी रोशनी तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाक लागून उपयोन वांटाय देवीक जिवितान भरताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कोड सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कोर सोडवणेचो आमच्या वर्त्या देवाक मोगाळ बापाक दिन वासूया ताका वाखाणणी करूया कित्याक नवो दीस आमकां सोमेस्तां सगल्या भावां भयणांक आख्खे पवित्र आमचे सोबीक हो नवो दीस दिला ताका वाखाणणी करूया ताच्या पुताक वाखाणणी ताच्या पवित्र आत्म्याक वाखाणणी दोनया त्रिएक देवाक वाखाणणी कित्याक ताच्या सगल्या उपकारां पासत सगल्या बरेपणा पासत स्तुती मोहिमा किर्ती गाजोवया कित्याक आर्गां आनी वाखाणणी जेन्ना हांव करता तेन्ना सगलीं बेसवां आमचे सोबें देंवून येतात स्तोत्र 40:7 अशें म्हणटा सोमेस्त पोरसानो ताळयो पेटात संतोसाचे उलास सोडून देवाची वाखाणणी करात हालेलुया 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 स्तोत्र 66
आमकां शिटकायता. प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पिटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां गायात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. स्तोत्र 105. सर्वेस्पराक वाखाणात. ताचे नांव परगोड करात. पोरसां मोदें ताची कर्तुबां गाजोयात. स्तोत्र 107. सर्वेस्पराक दिनवासात. तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. होच आमचो मोग देवाक दाखोवंक आनी देवाची तुस्त वाखाणणी करून गितांतल्यान आमी आतां म्हणून गायन करून ताचीच स्तुती वाखाणणी करुया. गीत गावया E14 पेज 85. जिव्या देवाक वाखाणट सोगल्या काळजान दिनवासा. जिव्या देवाक वाखाणट सोगल्या काळजान दिनवासा. वळख्या देवाक वाखाणुया. मोगान बापाक दिनवासुया. पाकी भुरग्यांक सोडून गाळी. जेजू सोवेन जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा सोगल्या काळजान दिनवासा. जिव्या देवाक वाखाणटा सोगल्या काळजान दिनवासा. सूर्याची उदयोन आयलो. ताचो प्रकाश आमचेर फाकलो. ताच्या नांवान एकठांय जावया. आमचे मोदें जेजू घेवया. जिव्या देवाक वाखाणटा सोगल्या काळजान दिनवासा. जिव्या देवाक वाखाणटा सोगल्या काळजान दिनवासा. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Margan duka, mohima duka, vandan duka, naman duka, stuti duka. Hallelujah, 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 Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. देवाचे उतर आमकां किरीत गूण करता आनी भावार्थान मागलोल्याक तें मेळटा. तर ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. जुवाचें शुभ वर्तमान 26 वळ 60 ते 69. सासनाच्या जिविताची उतरां हे आयकून ताच्या सिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें,
तो सांगता तें कोटींक लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवं येत. हाका लागून आपले सीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारोना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसले कांय जाण आसात. कोण कोण विस्वास दवरचे नासले आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशीं येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या सिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी आतां चींत दिवन आयकुया. एक क्रिस्ती काजारी जोडपें सदांच सांगाती मिसाक वचपी, फिरगोजेच्या सगल्या वावरांत सदांच आपले हात बोट घालताले. एक दीस ताचें जिवीत एका व्हड मारेकार तुफानाक सांपडटा. काळजाचो खर आताक येवन गोरकानीचो गोरकार अकस्मात सोंपता. गोरकान देवाक खूब शिणटा. देवाचेर इतली बेजार जाता आनी रागार जाता ती पवित्र सभेचो सगलो वावरूच सोडून दिता. इगोर्ज मातेक आपली फाट वळटा आनी देव आसा म्हूण पसून विसरता. आयच्या शिव वर्तमानांत अशेंच कितें घडटा. जांचो जेजूचेर भावार्थ नाशिल्लो, जांचो भावार्थ पुलको आशिल्लो, तीं रोखडींच जेजूक सोडून वेतात. पूण जीं कोण आपल्या भावार्थान अखोंड आसलीं, जीं जेजूचेर सोत मानतालीं, तीं जेजूक चिटकून रावतात. आनी अशें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा.
सुवांचें शुवर्तमान 15:20 वोळ. हांव दाखवेल तुमी फांटे, जो म्हजे सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावता तो सुबा फळां दिता. मनशाचें जिवीत देवाचे येवजणे पोरमोणे चलता. आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें देव बाप एकलोच जाणा. आमचे जिणेन जें कितें घडटा तें फकत ताचेच हुकुमा उदेशी घडटा. आमचे ओस्तंगीनूय आमी तें कशेंच आडावूंक जायना, कारण तो जावन आसा आमचो रचणार. हे थोडे विचार आमी आमच्या काळजा मनान रिगोवन बाळगून दवरुया. भावार्थान मानून घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. सदांच पवित्र आत्म्याक आशोवन आशोवन सोदूंक वावरुया. निराशीपण आमच्या जिवितान भितर सोदता तेन्ना देवाचेर आमचो राग विकोट करचे बोलदेक ताचे येवजणेचेर आमचो भावार्थ आनी आमचो भरवंसो आमी थीर दवरूंक. जेजू आयज आमकां जोण एकल्याक आपयता. गायन करुया D14 जेजू दाखवेल आमी फांटे. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल लायल्या मोशा बापान, ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोडवो कोरच्या मोनान, फांटे बेटा गोजे मापान. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. माथ्याचे शुवर्तमान 7व्या विस्वरण पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता.
मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. हेंच दार आमचें काळजाचें. दारार मारुया आनी आमचीं काळजाचीं दारां उगतीं करुया आनी मागलोलें आमकां सगलें मेळटलें म्हूण भावार्थ आनी बरवसो दवरून कांय मागणी देवा बापाच्या हातान घालुया. आमचो जबाब दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्था उलो. बागिवोन बापा, नवो आमचो लिओ 14वो पापसाहेब, फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आमच्या गवळी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्म साहेबा, याज्ञिकी आनी सगल्या मतवाशांक देवा उतर परगोडटेले बरे फुडारी जावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्था उलो. आमच्या दर एका तरणाट्या कॉलेजीक आनी SCC एग्जाम्यो केल्यात आनी पास जाल्यात. तांकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा फावो जावंक देवा उतरांतल्यान शक्ती बळ मेळूंक बापा लागीं मागुया. तुया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्था उलो. आमच्या सगल्या पिडेवंतांक हॉस्पिटलान आनी घरांनी कश्टवतात तांकां फावो तो देवानी लाज मेळूंक दिवंक आनी तांची पिडा सोपून बरी करूंक बापा लागीं मागुया. तुया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्था उलो. संवसाराक जायत्या देशांनी उचामोळाय गेर्राची तयारी आमच्या भारत देशान काश्मीर वाठारान मारफार जावन जायतो लोक जोखमी जाला आनी मेला. आमच्या फुडाऱ्यांनी शांती हाडूंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्था उलो. निकती जुबालोली मागणी आनी हेर मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्लें आमच्या बापा मागणें व्हडल्या थळान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.